पेडणेचे अपडेट म्हटल्यार पेडण्यान सध्या कोविड केसीस कमी आसात। कर्फ्यूचे पालन लोक बरे तरेन करीत आसात। सकाळी खंय तरी शॉप ओपन असतात, मागीर फूल डे शॉप बंद असतात आणि लोक बरे तरेन पोलिसांक आणि बाकीचे लोकांक सुद्धा सपोर्ट करीत असतात। तेच पालया हांगा जे खारे उदक शेतान शिरून खूबशे शेतकारांचे लुकसाण जाल्लेले आसा। भाजप मंडळ पेडणे तुळशीदास गवस आणि पेडणे पोलीस स्टेशनार विजीट करून पेडणे पोलिसांक स्ट्रीमर आणि मास्क हेचे वाटप केलेले आसा। शिवोली हांगा शापोरा नदीन जेटी फ्लोटींग जाताले त्या खातीर फिशरमॅन आणि सरपंचान थंयसरल्या म्हटलेले की थंयसरले जेटी काडचे। जे कंत्राटदारान जे कॉन्ट्रॅक्टरान अशें म्हटलेले की 2 ते 3 दिसान ते जेटी आसा ते चोपडे हांगा शिफ्ट करता, पूण चोपडेतले सरपंच आणि पंच मेंबरांचो विरोध आसा की थंयसर तेंच्यांनी शिफ्ट करचे न्ही। त्याच बरोबर मांद्रेचे आमदार दयानंद सोपटे हांच्यांनी देखील म्हटलेले आसा की थंयसर शिफ्ट करपाक दिवचे ना, हेच्या खातीर सरपंच आणि आमदाराचे विरोध आसतले। त्याच बरोबर पेडणे कोरगांव हांगा बटवाडी कदंबा गेल्या खूब दिसाच्यान बंद आसा। लोकांची मागणी आसा की ते परत सुरू करचे। सोमारच्यान सुरू जाता म्हणून सांगलेले, पूण अजून मेरेन कदंबा सुरू जाल्लेले ना। कारण सकाळी खूबशे वर्कर आसा, गव्हर्मेंट सर्वंट आसा, मेडिकल स्टाफ आसा, ते हांगाच्यान ट्रॅव्हलिंग करतात, पूण तांकां सद्या बस नसल्या कारणान प्रायवेट व्हेहिकल पायलट करून तांकां आतां वचपाचें पडटा। प्रोडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगी मनी।